विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। हालींच्या दिसांनी साळगांवांत परत विजेचो प्रश्न सतायता। हो प्रश्न सुटावो करपाक यत्न चालू आसा। तशेंच उदकाच्या प्रश्नार सुटावो काडपाक आपले यत्न चालू आसा म्हण मंत्री जयेश साळगांवकार उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर रेईश मागुशान गौतम शिरोडकार। ह्या दिसांनी तुम्ही पळयतले की फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्च्युएशन आसा, लोड शेडिंग जाता। द मेन रिजन बिहायंड इट इज आयज प्रत्येक लोकांच्या घरान पयलीं एक एसी आसतालो, आयज प्रत्येक बेडरूमान एसी आसता। आयज लोक हॉलान सुद्दां एसी घालता आनी ह्यो एसी कंटिन्युअस ऑन करता। आमकां इलेक्ट्रिसिटी पावर मेळटा हांगासर जस्ट 11 kV 33 kVची लायन आमी प्रपोज केल्ली आसा, सो दॅट द लोड इज अनइंटरप्टेड आनी 24 hours तुमकां लोड मेळटलो। फ्रॉम परवरी टू सालिगांव एक आमी लायन प्रपोज केल्ली आसा, 33 kV अंडरग्राउंड लायन। आणि सेकंडली वी हॅव प्रपोज्ड अ टावर फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम थिवी टू सालिगांव, सो अनइंटरप्टेड सप्लाय। मदीं अशें जातालें की वाटेर खंयसर जर थिवी जालो, मागीर आरपोरा जालो, जावं आनीक खंयचेर म्हापसा जालो, खंयसर एकी कडेन जर पावर फेलियर जायत जाल्यार आमची लायट वयता। आतां हेका लागून बायपासींग ऑल दीस फिडर्स वी आर गेटिंग डायरेक्ट लायन फ्रॉम थिवी टू सालिगांव। आणि हे येयल्ल्या कारणान कितें जातलें, मदले जे प्रॉब्लम्स आसा तेंकां आमकां फेस करचें पडचें ना, डायरेक्ट लायन येतली। उदका संबंधी सांगचें जाल्यार वी आर गेटिंग अ ट्रिटमेंट प्लांट, आमकां रॉ वॉटर गिरी पर्यंत पावल्लें आसा। तर थंयसर वी आर ट्रायंग टू एक्वायर सम 7,000-8,000 square meters where we'll have a treatment plant, and raw water from here it will be distributed to entire Saligaon constituency and some parts of Kalangut and some parts of Sivoli. So basic needs हेजेर म्हाजें काम चल्लें आसा। First 2 years we will work on this, and then whatever people expect, some cosmetic changes that will be followed after that.